पोलीस प्लाटून नेतृत्व करतात PSI आदित्य आगाड. NCC विद्यार्थी सेंट झेवियर्स कॉलेज आणि DMC कॉलेज म्हापशे नेतृत्व करतात सर्वेश कितूर. जनता हायस्कूल म्हापशे नेतृत्व करतात सचिन लामानी. सेंट ब्रिटो हायस्कूल 70 दिसाची परबी दिता. वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना शरयू कृष्ण शोभित सरसम. सुरुवातीक देवभूमी हिमालय गंगा यमुना शरयू कृष्णा आणि इतर नद्यांच्या बरोबर सदांच लखलखती पवित्र अशा भारत भूमीक म्हणजे शत नमन. नेगेटिव्ह अप्रोच कित्याक घेवन आसात ते सगळ्यांक स्पष्ट दिश्टी पडटा. पूण हांव एकूच सांगता, गोंय ही भगवान परशुराम आणि गोंयच्या साहेबाची भूमी आसा. कोणूय फटीचे काणयो सांगू तांचे कांयच वांकडे करूंक शकचे ना. म्हणून तर नेगेटिव्ह कॅम्पेन करून सुद्धा गोंयान आयिल्ल्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जालो ना, तर तो आनीक वाडलो. कोविड काळात खूप कितें शिकले आणि आता पर्यटन व्यवसायान बरीच वाढ आणि सुदारूय जाल्ली आसा. शेतकऱ्यां खातीर इन्सेंटिव्ह स्कीम, सबसिडायज रेट बियाणे, फर्टिलायझर तशेंच सरकार मदत करता. नुस्तेमारी व्यवसायाक प्रोत्साहन दितना मॉडर्न टेक्नॉलॉजीचो वापर केल्यार व्यवसाय कसो वाडोंक येता हाचे म्हत्व नुस्तेकार मेरेन पावयिल्लो आसा. रस्ते, पूल, जलमार्ग आणि भौशीक येरादारीच्या क्षेत्रांत व्हड प्रमाणात गुंतवणूक सुरू आसा. देशान संविधान मानून घेतले त्या संविधानाच्या मार्गदर्शना सकयल भारतान प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती आणि समृद्धी साधल्या. भारताचे संविधान बरोवपी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची याद आज जाले शिवाय रावना. आजचो प्रजासत्ताक दीस आमकां संविधाना खातीर तांच्या महत्वाच्या योगदानाची याद करून दिता. लोकशाहीचे व्हडले यश आणि संविधानाच्या मूल्यांचे सन्मान करपी असो हो प्रजासत्ताक दीस. संसदेन हातान संविधान घेवन भोवपी कांय विरोधी राजकारणी आपुणूच व्हडले संविधानाचे राखणदार अशें दाखयतात. पूण तांच्या सरकाराच्या सत्ताकाळांत तांणी संविधानान कितले फावट अमेंडमेंट हाडल्यो हाच्यो तांकांच आयडिया ना. मात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सत्ताकाळात एखादी अमेंडमेंट हाडली तर ताचे गळे काढून रडपी हे डोंगी राजकारणी संविधानाची राखण कसली करतले. आपल्याक जाय तेन्ना जाय तशें संविधान ह्याच लोकांनी बदलला, म्हणून संविधानाचेर उलोवपाचो तांकां कांयच अधिकार ना. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीच्या सत्ताकाळात देश कसो बदलता हे भारतीयांनी पळयल्लें आसा. म्हणून फटीचे प्रचार करून विरोधकांक केंद्रांत सत्ता मेळोवंक जमलें ना. कारण भारतीय जनतेन माननीय मोदीजींची धोरणां, तांच्या सरकारान सुविधांचो केल्लो विकास लोक कल्याणाक महत्व दिला. भारताच्या विकासान आमचे उपुरबायचे गोंय सदांच योगदान दीत आयलां. गोंय हे समृद्ध इतिहास आणि सांस्कृतिक दायजान नटिल्लें राज्य. गोंयचो प्रत्येक नागरीक आपल्या योगदानाच्या माध्यमांतल्यान राज्याच्या प्रगतीक दिशा दिता. आमचे गोंय लोकशाहीच्या पवित्र मूल्यांनी घडलां आणि दिसान दीस प्रगतीच्या नव्या मार्गान फुडें वता. अशा वेळार गोंयचे सर्वांगीण विकासा खातीर गोंय सरकारूय नेटान पावलां मारता. गोंय हे समृद्ध आणि प्रगत राज्य जावचे हे खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. केंद्रांतल्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वा सकल्या सरकाराच्या सांगतान गोंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा सकले सरकार गोंयच्या प्रगती खातीर वावुरता हे सांगतना म्हाका खूब उमेद जाता. इतिहास आणि नैसर्गिक सुंदरतेची खाण आसा. गोंयकारांची हॉस्पिटॅलिटी, युनिटी आणि हार्डवर्क हे राज्याची प्रगतीची ताकद आसा. ज्या संविधानाची आमकां अभिमान आसा ताच्या माध्यमांतल्यान आमकां स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय मेळ्ळा. ताका लागून गोंय आणि भारत देश प्रगती साधता. अशा वेळार जबाबदारी ओळखून आम्ही पावलां उखलपाची गरज आसा.
योग्य वेळार ही पावलां उखल्ली तर देशाचो फुडार उज्वल जातलो. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीन विकसित भारताचो संकल्प जाहीर केला. 2047 वर्सा पर्यंत विकसित भारताचो तांचो संकल्प साध्य करतना गोंय लेगीत विकसित जाता. ते खातीर राज्य सरकारान कितलेशेच उपक्रम सुरू केल्यात. युवा, शेतकरी, महिला आणि गरीब कल्याण या 4 खांब्याचेर माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीन विकसित भारताची उभारणी करपाचो निश्चय केला. ते खातीर या 4 खांब्याक पूर्ण सहकार्य करतानाच वेगवेगळ्या वाठारांतल्या विकासाक राज्य सरकारान प्राधान्य दिला. पर्यटन व्यवसाय हो गोंयचो अर्थव्यवस्थेचो कणो आसा. या वाठारांत नवे उपक्रम सुरू करताना पर्यटकां खातीर नवी सुविधा, नितळ समुद्र किनारे, मूलभूत सुविधांची उभारणी तशेंच पारंपारीक उत्सव, कला आणि संस्कृतीक प्रेरणा दिवपाचें काम सरकारान केल्लें आसा. या प्रयत्नाच्या माध्यमांतल्यान युवकांक रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध जातल्यो तशेंच स्थानिकांच्या व्यवसायाक नवी उभारणी मेळटली. गोंय पालिकांक 5 लाखाची रुपयाची फायनान्शियल असिस्टन्स आमी दितले. सांखळे आनी पर्वरेन खासा कार्यक्रम जातले. सांखळेन 19 फेब्रुवारीक जाल्यार पर्वरी 22 फेब्रुवारीक छत्रपती शिवरायांचो इतिहास सांगपी कार्यावळी आसतल्यो. एका तेंपार गोंय म्हळ्यार देशाची दक्षिण काशी म्हणटाले. ताका उत्तराखंडच्या उत्तर काशीकडे जोडून दर्याचे नाते डोंगराकडे प्रस्थापित केले. आता आध्यात्मिक पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान परशुराम निर्मित गोंयान पर्यटकांक हाडपा खातीर नव्यो संकल्पना मुखार येतल्यो हें सांगपाक म्हाका उमेद जाता. परशुरामान बाण मारून निर्माण केल्ल्या गोंयची काणी आता जगभर पावोवपाचो संकल्प आसा. दक्षिणेक काणकोणचे श्री परशुराम मंदिर, बाणावलेची परशुराम तळी आणि हरमळचे परशुराम दोंगर हो परशुराम निर्मित भूमीचो आधार आसा. हालींच ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियरचे एक्सपोजिशन जालें. राज्य सरकारान थंय हें सुरळीत जावचें म्हणून उपाय योजना केली. लाखांनी भाविकांनी दर्शन घेतलें. तातूंत पर्यटक सुद्धा खूब प्रमाणात आशिल्ले. केंद्राच्या प्रसाद योजने सकल सरकारान ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन वेळार योग्य ते इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध केले. स्वदेश दर्शन योजनेंतल्यान उत्तरेंतलो ग्रामीण वाठार आनी दक्षिणेंतलो कोलवा दर्यादेगे वाठाराचो विकास जातलो. शिवाय गोंयच्या खाद्य आनी संगीत संस्कृतीक उर्बा दिवपाक ह्या सरकारान रिव्हर क्रूज खातीर नवी एडवायझरी जारी केल्ली आसा. गोंयांत येवन रिव्हर क्रूजचो आनंद घेवपी पर्यटकांक गोंयचे संगीत आनी खाणा जेवणाचो आस्वाद घेवपाक मेळचो म्हणून ही एडवायझरी आसा. कांय सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर गोंयच्या पर्यटना विशीं नकारात्मक मोहीम चालयतात. तातूंत कांयच तथ्य ना. गोंय सरकारान तांची ही भुमिका कशी फटीची आसा ते विथ क्लियर फिगर्स सांगिल्ले आसा. तरी अजून तांचो सुरू आशिल्लो नेगेटिव्ह अप्रोच हें एक कारस्थान आशिल्लें स्पश्ट दिसता. 2023 आनी 2024 वर्सा आमी जर कंपेर केलें तर 2024 वर्सा देशी पर्यटक 22% तर विदेशी पर्यटक 3% वाडले. हे राज्य सरकारान जाहीर केल्ले प्रोविजनल फिगर्स सांगता. 2023 वर्सा परस 2024 वर्सा देशी विदेशी मिळून पर्यटकांची सरासरी वाढ ही 21% आसा. डिसेंबरच्या लास्ट विकान पर डे आमी रिकॉर्ड 200 फ्लायट गोवा लँडिंग करताली. पोलंड, रशिया, युकेंतल्यान चार्टर फ्लायट्स गोंयांत येतात. मिडल ईस्ट आनी इमर्जिंग मार्केट स्टेप करपाक आमी पावलां उखलीं आसात. गोंयच्या पर्यटनान तांचे परिणाम कांय काळान दिश्टी पडटले. तरी अजून गोंया विशीं नेगेटिव्ह टुरिझम कॅम्पेन करपी हा ढोंगी लोकांची देश विरोधी भुमिका दिसपाक लागिल्ली आसा.